मांद्रे पंचायतीचो सांबाळटालो आनी खरेंच निस्वार्थपणान हांवें लोकांची कामां केली. अजून सांगता, म्हाका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन हाडलां, खंय बी मे बी कोणाक एक पॉलिटिकल करियराक बघून कोणाक तरी खंय तरी धोका भितर उत्पन्न जाला आसतलो. सो म्हाका दिसलें की म्हाका जेन्ना देंवयतात त्या टायमार म्हजे सुद्दां विचार तेच मनान जाले की हांव खंय तरी केपेबल आसा की लोकांची कामां करूं शकता. सो थंयच्यानच मनान हांवें धरला विधानसभा हे वेंचणूक लढयतलो. पण तो केन्ना लढयतलो तें अजून पर्यंत डिसायड जावंक ना. हांवें 2027 लढोवंक शकता, पण अजून विचार म्हज्या मनान आसा की विधानसभा वेंचणूक ही लढयतलो हांव. पण ताका लागून लागता एक पक्ष लागता. खंयचो पक्ष विधानसभेक जो आमचो मांद्रे मतदारसंघात चलतलो किंवा लोक एक्सेप्ट करतले तो विचार चालू आसा. लोकांक हो बदल जायत. आयज मांद्रे मतदारसंघात तुमी इतिहास काडून पळयात की जो मनीस 10,000 15,000 मताधिक्यांनी निवडून येवंक शकता त्याच आमदाराक फुडल्या 5 वर्सांच्या भितर 8,000 मतांनी उडोवंक शकता. कित्याक लोकांक एकदां नाराजगी जर येयली जाल्यार लोक एक्सेप्ट करिना. मागीर तूं कितलेंय तेच्या फुडें नागा पड, पांयां पड. कित्याक लोक जेन्ना विश्वासान निवडून हाडटा तेन्ना लोकांची जर मना सारकी कामां जायना तेन्ना लोक मागीर एक्सेप्ट करिना. सो आयज मांद्रे मतदारसंघात तुमी सांगता तशें 9 विलेजींनी हांवें काम केलां. म्हजें काम चालू आसा. म्हाका लोकांचो फीडबॅक जाय, लोकांचो सपोर्ट जाय. अजून सांगता की हांव बरो तयारीन आसा की हांव ह्या 2027 वेंचणुकेक रावतलो. पळय, एज ऑफ नाव म्हाका अजून पर्यंत खंयच्या पक्षा बद्दल म्हणजे ज्या मांद्रे मतदारसंघान जे फ्युचर म्हणटा तसो की खंयचो पक्ष कितें काम करूं शकता किंवा ज्या पक्षाचो फाल्यां सकाळीं त्या पक्षान वचून तो पक्ष हांगा निवडून येतलो काय ना आनी तो निवडून येयल्या बरोबर लोकांची कामां जातली वो ना हो सद्या विचार हो अभ्यास सद्या म्हजे जे काही जे बरे मागते आसात किंवा म्हजोय सुद्दां हे विचार सद्या चालू आसा. सो एज ऑफ नाव म्हाका दिसता हांवें खंयच्याच पक्षान प्रवेश करपाचें अजून चिंतूंक ना. आनी जायते पॉलिटिकल पार्टीज आहा ते एप्रोच जातात की पक्षान प्रवेश करा म्हणून. पण सद्या तर हांवें आजून कांय डिसिजन घेवंक ना. आनी प्रश्न आमचो एडवोकेट अमित सावंत जशें आमी पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंट जी चळवळ आमी राबयल्ली जी पेडणे तालुक्यात जे विविध विशय आसात ते विशय उचलून धरचे